तश तशींची GSB भक्तवृंदाची फॉरम आज पुराजनाक ऑर्गनायझर्साक धन्यवाद दिता ज्योतिकिनी माताजी केतनेतानी चंद पोस्टर्स करता ती तशींची तांगेल फॅमिली तशी व्रजगोपी माताजी नी फॅमिली पुराजनाक धन्यवाद आसा आणि आयची सेशनाक पुराजना स्वागत आसा तुमकां पुरा भक्तांक पुराजन मालगडजनाक पुराजना स्वागत आसा तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे किंचित सेव कोर्स असेल तुम्ही पुराजनांना आशीर्वाद दिवन भाग्य दिलेलं आसा ते चांग रुपार जावच तशी आमी प्रार्थना करून हे सेशन सुरू करूया आमगेले सेशन आता भागवतमा विषय आसा आणि आम्ही कळकळीन प्रार्थना करून घेऊया की ह्या भागवतमा तू हे महिमा आम्ही मना व्हरता आसा ती कशींची ते मना व्हरता व्हरता आमगेल भागवतमा खातीर रुची आनिके वाडोवन येवो आणि ते भागवतमाचे ते एक भक्तिपूर्वक ते ग्रंथ आसा ताचे आयकलेले मात्रान तांचो विश्वास वाटून आमकां एक चांग रुपारी आमगेले एक जीवन कोर्स तसलें भाग्य मेळ्ळो म्हूण कळकळीन प्रार्थना करून हे सेशन सुरू करूया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे पुन्हा पुरा तुम भक्त वृंदाला स्वागत आसा तुमगेले आशीर्वाद घेवन परमिशन घेवन सेशन मुखार सरता सो आमी हे थर्ड कंक्लुडिंग सेशन भागवतमा विशीं आमी डिस्कस करता आसा ती भागवताची महिमा आमी पळयलेलें की कशी भागवतमान तूं मेन एक फोकस आसा म्हळ्यार आमकां कशी मन आवडटा की चांग जना ओट्टू कश्ट येता तापत्र येता तेन्ना तांणी कशी करता ती म्हूण भागवतमान तूं ते चरित्र पुरा भक्तान दाखोवन दिलेलें आसा ताजेन आमकां कळटा कशी परीक्षित महाराजान शुकमुनी सांगता की 7 दिवस आसतना तांकां श्राप मेळटा आनी तक्षकाले तक्षकान तांगेलें हे श्रापान तांकां हे जग सोडका म्हूण तें जाल्लेलें जाल्यार शुकमुनी तांकां सांगता की तापत्रय कश्ट तुमकां मात न्ही पुराजना येता म्हूण आनी कशी विंगड विंगड भक्तालें ते चरित्र सांगता आनी भागवतमान तूं आमकां एक विशय कळटा की कितले व्हड कश्ट असल्यार ते कश्टांत आशिल्लें शक्ती देवाल शक्ती की ना केन्ना चड जावचें साध्य ना आनी देव खंडिता कशें कश्टाक निवारण करता म्हूण तें भागवतम दाखयलेलें आसा आनी भागवतमान तूं देवाल व्हडपण आनी देवाल मधुरता दोन्ही कळटा आमकां देवाल ते ऐश्वर्य व्हडपण कलसिताक आमकां देवाल शरणागती करचो तसो मन येता आनी तशीच देवाल मधुरता आयकल मात्रानची आमकां देवाल खातीर प्रिती आनीक वाडून येता आनी कशें एक भागवतमाचें आमकां तें एक कळल्यार ताची तत्व कळली ते मन आवडचें सूर जाल्यार कशें एक कश्ट येता न्हय आमकां ते आनीक भक्ती दृढ जावचें कारण जाता कश्ट ते कशी म्हूण त्या भागवतमाचे त्याची थिमारी आमी डिस्कस करता आशिल्लीं ती कशी एक आमी हे जगत्याक दुःखालय म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार हे जगत्य जना दुःख दिवचे खातीर केल्लें न्हय हे जगत्याचे कशी एक हॉस्पिटलांत तूं मस्त रोग आशिल्ले जन येवचे पुरो ती जाल्यार रोग जावका म्हूण हॉस्पिटल केल्लें न्हय हॉस्पिटला येवन दुःख निवारण जावचेक म्हूण ते हॉस्पिटल बांदिता ती आनी आमी आनीक एक विशय तातूंत डिस्कस केलेलें की आतां आमी मत्स्य रुपारी प्रोग्रेस अभिवृद्धी जावचे पुरो दुडवान टेक्नॉलॉजीन मत्स्य सकट विशयान तूं फुडें की ना आतां सुविधा चड आसा आमकां जाल्यार आमकां तें मन आवडटा की असल पुरा ह्या जगांत कशें सुख मेळटा ताजेनाची पुरा एडजस्टमेंट करून आमी सुखार राबयत म्हूण तें साध्य न्हय आमी तें एग्जाम्पल डिस्कस केलेलें की कशी कशें एक डॉक्टर डायग्नोसिस कोण जाल्सिता तो इमिजिएटली कशें एक पेन किलर दिवचे पुरो आनी मागीर क्युरेटिव्ह मेडिसीन दिता सेंट्रल ट्रिटमेंट तें आसता म्हणल्यार तो रोग निवारण जावचे खातीर जाल्यार पेन किलर घेतल्यार दूख येवन जाता ताका पेशंटान पక్కనే लेखल्यार
म्हाका हे विंगड पुरो वखद नाका, हांव पेन किलर घेता, पेन किलर घेतल्यार प्रॉब्लेम कांय ना न्हू म्हणून. ना, मुखारसून ते प्रॉब्लेम चड जातले. तशींची ह्या संवसारांत मेळिल्लें कसलेपुणी प्रोग्रेस आसो, दुडवाच आसो, खंयचेय रुपार आसो सूख मेळटा, ते एक प्रकारार पेन किलरा म्हणके आसता. जाल्यार हें भागवतांत मेळचें ज्ञान आनी त्या ज्ञानाचें तत्व कळून जातरी आमी ते जीवनशैली कशी करता ती, त्या न्हिजोवन ते क्युरेटिव्ह ट्रिटमेंटा म्हणके ताचेन आमगेलें बरें जीवन बरें जावचें साध्य आसा म्हूण. हे जगान तूं पेन किलराकची मेन ट्रिटमेंट म्हूण लेखून हे जगान तूं जन सिरकून पडटा ती आनी ते मुखार सुनू आनीकय व्हड प्रॉब्लेम जाता म्हूण पळयता. सो हे भागवतमाचे मेसेज आमी एक प्रकारार पळयल्यार आमकां एक आध्यात्मीक बल येता. कसले की एक एक व्हड विशय म्हळ्यार आमकां मस्त रिजनान दुख्ख येवचें पुरो जाल्यार एक व्हड कारण आमी केसले दुख्ख पावतात म्हळ्यार आमकां दिसता की विंगडच्यान आमगेल्या किना चड सुखार आसा ती म्हूण. तें पळयलें सुद्दां आमकां दुख्ख जाता. ताकाच हे जगत ते आज पळयल्यार एडवर्टिजमेंट मुवीज हे पुरा पळयल्यार अशें दिसून येता की पुरा जन भारी खुशेर आसा ती आमकांच दुख्ख आसा म्हूण. सो त्या प्रकारार ते पळयलें सुद्दां ते एक दुख्ख जावचें सुरू जाता. जाल्यार भागवतमांत सांगता की हें भागवतम केन्ना भगवद्गीता सांगता की हें जग दुख्खालय म्हणून ते नेगेटिव्ह म्हूण लेखचे नज आमी की कसं ना बाय दुख्ख दुख्ख म्हूण भगवद्गीता भागवतम सांगता तशी न्ही. द पॉयंट इज म्हळ्यार हें आमकां तत्व केन्ना कळटा तेन्ना कशें एक पेशंटाक कसं रोग आसा म्हूण कळ्ळें सुद्दां आनी डॉक्टरान करेक्ट वखद बरोवन दिलें सुद्दां मेडिसीन बरोवन दिलें सुद्दां एक कसं की एक मेंटल रिलीफ मेळटा पेशंटाक की कसं की म्हगेल्या एक रोगाचें करेक्ट डायग्नोसीस जालना आनी डॉक्टरान कसं की एक वखद दिलना. तशींची ते पेशंटान ते एक्नॉलेज केलें सुद्दां पळय की आतां म्हगेलें ट्रिटमेंट सुरू जातलें तेन्नाची तो बेटर फील करचें सुरू करूं येता म्हूण आनी तागेलें रिकवरी जायनी जाल्यार रायट डायरेक्शनार आसा म्हणून. तशींची भागवतमाचें ज्ञान तत्व अशें आसता की आमी रियालिटी डिनाय करचें ना कसं आसा म्हूण तें दुख्ख आमकां पळोवचें येता. आमगेले पुराजनाले अनुभव आसा खंयची खंयची रुपार आसा अनुभव आसा की कशें कशें येता कसं कसं जाता म्हूण. जाल्यार भागवतमान तूं आमकां एक दिशा डायरेक्शन मेळटा की आमी हें एक सत्य कसं आसा ताजे वट आमी कशें एक प्रकाराचे अनुभव करून तांतूं मुखार सून कशी वचेत म्हूण. सो हें एक प्रकारार आमी पळयता आनी भागवतमान तूं सांगिल्लें न्हू भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामात म्हूण हे भवरोगा खातीर हे मेडिसीन भागवताची म्हूण आनी ते मेडिसीन म्हळ्यार एकदम पॉवरफूल आसा खंडित चलता तांतूं कांय ते कृष्णा भक्तीची हे भव औषध ते खंडित पॉवरफूल आसा म्हूण भागवतमान सांगिल्लें आसा. मागीर आमी पळयलें की एक प्रकारार 3 प्रकारार एक डिस्ट्रेस येता कश्ट येवचे पुरो मस्त प्रकारार कश्ट येता जाल्यार आमगेले एक विशयाक उलोवच्या खातीर आमी 3 प्रकार घेतिल्ले. एक पण सान एक कसं करचे पुरो आमी चुकी आनी सान चुकी निमित्त कसं की एक व्हड कश्ट येवचे पुरो और कोणाले निमित्त आमकां कश्ट जावचे पुरो विंगड कोणाले निमित्त आनी तिन्नीचे कशें जाता की एक पंता कसं की चांग करूं वता ती जाल्यारय कश्ट येता म्हूण आमी पळयता. सो आमी परीक्षित महाराजाल पळयता कसं की तो सान रितीर चिकून पडलेलो आनी एकदम धर्मिश्ठ राय आशिल्लो जाल्यार ताका श्रापीत जावन ताका 7 दिवस भितर मृत्यू मेळटली म्हूण तसो श्राप मेळ्ळा. जाल्यार परीक्षित महाराजान ते कसं ते अवसर आशिल्ले ते अवकाश मेळ्ळो ताका ते ताणें एक्सेप्ट केल्लें स्विकार केल्लें आनी भक्तीन तो लीन जालो मन लायन ताणें केन्ना पुरा व्हड ऋषीवर पुरा जन आयलीं ती ते सत्संगांत शुकमुनीन उलोवचें तेन्ना परीक्षित महाराजान कंप्लेन करनी कशें जालें बा मेगेलो हांव इतलो सान चुकी केली ताजे खातीर अशें जावचें ना. तो कृतज्ञ आसता व्हड ऋषीगण येता ती आनी तांगेले पांय दवरून तांकां नमन करून तांकां पुराजना सांगता की तुमी पुराजन हांगा येवन पावलीं ती हे समयार म्हाका आशिर्वाद दिवच्याक म्हाका गायडन्स दिवच्याक म्हगेले अंतिम समयार म्हूण भारी कृतज्ञ जावन भारी एक खुशेरी तो पुराजनाक परीक्षित महाराज स्वागत करता त्या संघांत. आनी आमी पळयता कशी परीक्षित महाराजान एक प्रकार तांगेल हें जग सोडच्या खातीर प्रिपेर केल्लें कृष्णाल विशय देवाल विशय भागवतम आयकून म्हूण. सो आमी पळयता की एक प्रकार
आमी खंयचे कश्ट आयल्यार ताजे खातीर ग्रेटफूल असू करना, कृतज्ञ असू करना म्हूण ना. जाल्यार आमी खंयच्याय परिस्थितीन तूं कृतज्ञ आसयत. कसले की कसले पुणी कश्ट येता आसता, हेल्थ आसच्या पुरो, जॉब आसच्या पुरो, प्रोफेशनली आसच्या पुरो, कश्ट येता आसता. जाल्यार परीक्षित महाराजान आमकां ते दृश्टांत डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयलें की कशी कश्ट येताना जी तो कृतज्ञ आशिल्लो पुराजना खातीर, आनी ताण ते समय ते परिस्थितीन तूं भक्तीन तूं आनीकय मुखार सुंचमकल तो म्हणून ते दाखोवन दिलें ताणें. कसं जालें की आमगेलें खंय मन आसता त्या प्रकारान थंय आमकां ते कश्टाचे अनुभव जाता. सो ताणें पुरा तागेलें मन शुकमुनीन सांगता भागवतमा वयरी तें दवरलें म्हूण सांगीत. आनी आतां आमी आनीक एक विशय पळयत, दोनीचे विशय आमी पळयले कश्टाचे, की कश्ट येता आसता जाल्यार आमी म्हणटात पळय, वी मे हॅव टू लिव्ह विथ पेन. म्हळ्यार पेन आसतलेंची कसन म्हणजे कसन येताची आमी ते डिस्कस केल्या म्हणके, जाल्यार वी डोंट हॅव टू लिव्ह इन पेन. दुःखांत सुखा म्हूण ना. कसले की कश्ट येवचे म्हळ्यार ते सहज येता आसता. आनी मस्त समय आमगेलें अशें जाता की कश्ट कोणालें निमित्त जाता आमकां, खंयची एक व्यक्तित्वा निमित्त. आनी त्या व्यक्ती मनांत ताजे विशय तागेल्या मनांत तागेले त्या व्यक्ती विशय आसच्या पुरो आमगेल्या मनांत तागेले निमित्त कश्ट जालें मू, अशें जालें मू, तशें जालें मू म्हूण मस्त सकट कश्ट येता. आमी हे दोनीचे कश्टा खातीर आमी कशें दृश्टांत घेतलें गजेंद्रालें. गजेंद्रान अशींच एक न्हंयतले आसतना सिसोडीन येवन तागेले पाय क्रोकोडायलान येवन तागेले पाय चाबून धरले म्हळ्यार इतलें ताण लेकीन की कुडलेच तो आमचो सोडी येता म्हणून ना. जाल्यार अशी घट्टी धरलें की तागेलें जीव भायर येता ताका कशें जालें. आनी त्या प्रकारान तें कश्टांत गजेंद्रान तागेले सोंडालीन एक फूल काणू देवाक अर्पण केलें. नारायण अखिलो गुरु भगवान नमस्ते म्हणून ताणें देवाल उडगास केलो. आनी देवा म्हगेलें रक्षण करी म्हूण ताणें प्रार्थना केली गजेंद्रान ते कश्टांत ते सिसोडीन चाबिल्लें आसा. जाल्यार प्रार्थना करता करता गजेंद्रा दिसता खंय की वय हे सिसोडीन पाय धरला वय म्हाका कश्ट जातास वय. जाल्यार तो देवाल विशय चिंतन करता, भक्तीपूर्वक कळकळीन प्रार्थना करता. तेन्ना गजेंद्र मन आयकता आनी तो प्रार्थना करता की हे क्रोकोडायल सिसोडी किना चड कश्ट न्ही जावन हे अविद्याचें आसा. देवा हांव तुका विसरलो पळय, त्या क्रोकोडायला किना चड डेंजर आसा म्हणून की तुका हांव विसरून गेल्लो. आनी हे कशें गजेंद्र जावन राय जावन अविद्यान तूं देवा तुगेले उडगास येयनातल्यार हे जिवाचें कांय प्रयोजन ना. ताका तो प्रार्थना करता की हे क्रोकोडायला देखून सिसोडी देखून तूं म्हाका दुख्खा देखून निवारण करतास जाल्यार क्रोकोडायला किना डेंजरस देवा हे अविद्या की हांव तुका विसरचें म्हणून. सो भक्तीन तसोती और भक्तीन तूं ना सोंती कोणी केन्ना आमकां अशी कोणी आसता ती जिवनांत तूं कोणाले निमित्त आमकां कश्ट येवच्या पुरो कोप येता आनी आमकां दिसच्या पुरो की ना ताका शिकोवन सोडका, ताण अशी उरलेले हांव तशी उलोवका म्हूण एक प्रकारे खंयच्या एक व्यक्ती वयर आसच्या पुरो तशी. आनी एक पंता अशी कसले सिच्युएशनां लेकारी एक प्रकारारी कोणाक आमगेले कॉन्शियसनेस म्हळ्यार आमगेले वयर डॉमिनेट करचें काही सोडूं नज अशी न्ही की कोणाले निमित्त प्रॉब्लेम आसच्या पुरो जाल्यार आमी एक मना दवरका की आमगेल जीवनाची, आमगेल फ्युचराची. खंयच्या व्यक्तीक आमगेल फ्युचरा वयर मोनोपोली करूं सोडूं नज. खंयच्या कारणान कोणी आमगेले एक प्रकार कोणी कश्ट दिवचे आसच्या पुरो जिवनांत जाल्यार तसले कोणे कश्ट दितात म्हूण ताजे विशय मना व्हरून त्यांचे एक व्यक्ती विशय और ಸ್ವಲ್ಪ व्यक्ती कोण तांगेले विशयच मना व्हरून वरचे बदला भागवतम आमकां कसं सांगता हे गजेंद्राला एग्जाम्पल दृश्टांता थ्रू की कश्टांत विंगड कोण की कश्ट दिता आसा आमकां जाल्यार ताजे की नांव होड आमी ह्या मना व्हरका आनी प्रार्थना करका देवा की ह्या परिस्थितींत देवा हांव तुगेली सेवा कशी करचें म्हूण तें गजेंद्र आमकां दाखयता. कसं जालें की ह्या जगत्यांत रिलेशनशिप्स अशी आसता ती म्हळ्यार एकल्यान खातीर म्हणटात पळय सुखा खातीरच आसता. एक व्यक्ती विंगड व्यक्ती खातीर कसं की करता आनी तो एक्सपेक्ट करता की हाचे बदला म्हाका तो कसं की एक सूख दितलो म्हणून आनी विंगड पर्सन
आपास ताका हेल्प करता म्हळ्यार आय स्क्रॅच युअर बॅक यू स्क्रॅच माय बॅक म्हणटात पळय तशी. म्हळ्यार हांव कसंकी करता तूं म्हाका बेनिफीट दी, तूं म्हाका कसंकी केल्यार हांव तुका बेनिफीट दिता. सो त्या प्रकारान तूं ह्या संवसारांत तूं रिलेशनशिप्स आसताची म्हणून. म्हळ्यार एक ओट्टू मेळून एन्जॉय करुया तशी त्या प्रकारार एक मेंटॅलिटी आसता. जाल्यार केन्ना तशें जावचें साध्य आसता ना. अनअवॉइडेबली परिस्थिती अशी जाता की अनअवॉइडेबली परिस्थिती अशी जाता की आमकां जावका म्हळ्यार जावका जाल्यार म्हणके तशें जायना. आनी अशें जावचें पुरो की भागवतम आमकां सांगता की आमगेल्या जिवनांत तूं कोणीय पुणी व्यक्ती आसा ती ताजें कारण म्हळ्यार एक्चुअलीची देवान आमकां भक्तीन तूं मुखारसून वचचे खातीर त्या व्यक्तींक आमगेल्या जिवनां हाडलां. त्या प्रकारार भागवत आमकां दृश्टिकोन दिता पळोवच्या खातीर. कोणीय आसो आमगेले रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, कोणीय आमगे ऑफिस कॉलिग्स, कोणीय आमगेले जिवनांत जन आसत पळय, भागवतम आमकां अशी दृश्टिकोन दिवचे प्रोत्साहन करता की कोणीय कशीय आसो देवान तांकां आमगेल्या जिवनां हाडलां म्हळ्यार आमी कृष्ण भक्तींत मुखारसून वचूंका ताचे खातीरची म्हूण. आनी अशें एक प्रकारार पळोवं येता की आमी वचका कृष्णा डायरेक्शनांत वचची. ಸ್ವಲ್ಪ जन आमगेल्या जिवनांत तशें येता ती की आमगे हात धरून आमकां मुखारसून घेवन वता ती. आनी ಸ್ವಲ್ಪ जन अशें आसच्या पुरो कोण आमकां मातशें दोकून लात मारून मुखार सरता ती. म्हळ्यार आमकां कोण कश्ट दिता ती. मात जात्त म्हळ्यार कशें न्हय की आमकां कोणी म्हापशेन तुलें लात मारून मुखार वच म्हळ्यार आमकां कोप येता आनी आमी मुखार वचचे बदला आमी घुवन तागेले फाटल्यान लढाई मारूं सुरू करता ती. आनी आशिल्ले कडेन आसता ती. सो त्या प्रकारे दोन्ही प्रकाराची व्यक्ती आसच्या पुरो ती आमगेल्या जिवनांत कोणाक कृष्ण भक्ती टुवर्ड्स मुखार वचचें प्रोत्साहन करता. आनी विंगड एक पर्सन आसा आमकां मुखार वचचें प्रोत्साहन करता आसा जाल्यार आमकां लायक जावचें तशें न्ही तो म्हापशेन तुल्यान लात मारून आमकां मुखार सरता आसा म्हूण पळयता. म्हळ्यार कश्ट दिता. सो एक व्यक्ती आसच्या पुरो कोणें आमगेल्या जिवनांत आयल्यार आमकां सूख करता आनी एक व्यक्ती तशी आसल्या पुरो की आमकां पळयल्यार जायना तांकां तशी आसच्या पुरो. सो विंगड जन विंगड व्यक्ती कशी आसता ती केन्ना कसन जाता तें सांगूं जायना. जाल्यारीची ह्या भागवतमाचे काणी देखून आमी पळोवं येता खंयच्या प्रकारार कोणाले निमित्त कश्ट आसल्यार आमी ह्या एक मनावर येता की आमी कृष्णाल वयरी फोकस करून म्हळ्यार भागवतमान तूं आनी तागेले प्रार्थना करची की देवा म्हाका तुगेले सेव कोरता आनी ते खंडीत कृष्ण गायडन्स दिता. ह्या जगतांत सत्य म्हळ्यार खंयचेय रिलेशनशीप परमनंट ना त्या खंडिताची कशी गजेंद्रा कळलेलें कसलें की ताका कश्टांत आसतना तागेले कोणीय परिवाराजनाक ताका हेल्प करचें जाय न्ही. हें सत्य जगत्याचें ते गजेंद्रान दाखोवन दिलेलें आसा आमकां. आनी ताणें हें दाखयलें की तसल परिस्थितीन तूं सिसोडीन चाबील तेन्नाय कृष्णाल वयर प्रार्थना कर, कृष्णाल वयर मन लावन प्रार्थना केल्यार देव खंडीत रक्षणय करता आनी अज्ञाना देखूनय दूर करता. ताका आमी कोणाकची आमगेल्या कॉन्शियसनेसा वयर मोनोपोलायज करूं सोडूं नज आनी तें आमकां गजेंद्रान दाखयलेलें. कोणी सिसोडी म्हणके आमकां चाब बसना जाल्यार विंगड रुपार चाबल्या म्हणके जावचें पुरो जाल्यार खंयच्याय परिस्थितीन तो आमकां जायना ती वस्तू केन्ना कोणी करतात वय तेन्नाय आमी अशी आमगेल कॉन्शियसनेस तें ताचेर वायट करनासी त्या परिस्थितीन तूं कशी देवाल वयर मन दवर देवा तुगेले सेव कोर्स तशें प्रार्थना कोर्स तशें तें भाग्य दिवका म्हणलें तें थिंकींग भागवतम आमकां दिता म्हूण पळयता. आनी देव एक प्रकार म्हणटात पळय रेसिप्रोकेट करता आमी कशी एक यथा माम प्रपद्यन्ते. आनी तिनीच वस्तू म्हळ्यार अशी आसता की तिनीचे कश्ट म्हळ्यार आमी तावळ पळयलें कसं की एक चांग करूं वता ती त्या उलटा पूण कश्ट जाता. त्या आमकां परीक्षित आगेल प्रल्हाद महाराजाल काणीन पळयता. 5 वर्साचो बालक कितले चांग रुपार तो भक्ती करता आशिल्लो, इतली भक्ती तागेली सुंदर आशिल्ली की पुरा जन आकर्शीत जाता आशिल्लीं ती. जाल्यार तागेले आमकां कशें दिसच्या पुरो की तागेले भक्ती निमित्त हिरण्यकश्यपू तागेले बापसूनची कितले कश्ट दिले म्हळ्यार ही वॉज ऑन अ मिशन टू हॅरेस म्हणटात पळय खंयची प्रकारार कश्ट दिवचे साध्य आसा मारूंक साध्य आसा ते पुरा तागेले बापसून हिरण्यकश्यपून केल्लें. आनी प्रल्हाद महाराजान इतलें करता आशिल्लें की ताणें तागेले बापसूक हिरण्यकश्यपू सांगीत आशिल्लें जायत आतां हांव विष्णू भक्ती सोडता आसा आनी हिरण्यकश्यपू ताका बाद दिवचें बंद करता आशिल्लो सोडता आशिल्लो. तो एक आमकां पळोवं येता की आमी एक पण ताका चुकून पडल्यार आमकां कश्ट येता तेन्नाय आमकां स्विकार करचें मन जायना जाल्यार
कसं की एक चांग करू वचून आमकां कश्ट येता म्हळ्यार तें कितले मनाक एक दुःख जावचें पुरो. प्रल्हाद महाराजान कुडले सांगेत आशिल्लें मू आतां कसलें हें पुरा इतलो बाद दितास म्हगेला बापूसूची हिरण्यकशिपू हें भक्ती न्ही ಸ್ವಲ್ಪ एक 2 वर्सां खातीर करना म्हूण ताणें सोडयत आशिल्लें मू ना. आणि आनीकय तें एक प्रकारारी आमी आनीक एक देवा लिलेंतू हेंच एक छान एक काणी पळयत की कशी पुरा गोपी स्त्री कृष्णाक मेळूक तागेलें दर्शन घेवच्या खातीर तांणी वता ती जाल्यार थंय तेंच्या जाग्यार तांणी लेखिल्लें की कृष्णाल दर्शन मेळटलें. ते कृष्ण दर्शन दिता आनी खुडले थंय दोकून लुप्त जाता. आनी तांकां अशें दिसता, अरे आमी हें पुरा आमगेले परिवारा दोकून भायर येवन हें कृष्णाल दर्शन घेवचें आयलीं तीं. तांकां कितलो कोप आयला आनी आतां तांकां कृष्णूच दिसना मू आमकां. हें कसन देवा लीला पहा. स्वामी परीक्षित महाराज जालें और हें गोपी स्त्री जालें परिस्थिती पळयल्यार अशें दिसचें पुरो की तांणी भक्ती करचें कशें की प्रयास केलें आनी ताजे निमित्त तांकां कश्ट आयलें म्हूण. नाही, अशी नाही. भागवतम आमकां कसन सांगता की भक्ती केलेल्या निमित्त तांकां कश्ट येईल नाही. मुखारसून आमी पळयत की कृष्ण आपास दर्शन दिता गोपी स्त्रियांक आनी तांकां इतली खुशी जाता तागेलें दर्शन घेवन जाल्यार तांकां कोप येता खंय. अशी कशी तूं लुप्त जाल्लो हे देवा कृष्णा म्हणून. कशें एक आवसुकय पळय एक सांज चेडूं खंय तागेलें सांज चेडूं खंय धांवन चमकलो. मस्त म्हळ्यार 1 घंटोभर मेळ न्ही. खंय आसा म्हूण पुराजन सोदिता आसा ती. आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर आपास आयल्यार आवसूक कितली खुशी जातली. अरे चेडूं आयलें म्हणून. जाल्यार एक आवसूक कोप येतलो. सांगन अशी खंय चमकलो म्हणून. म्हळ्यार दोनूय फिलिंग्स मिक्स्ड आसतले. खुशी जातली की आयल आपास जाल्यार कोप येतले. जाल्यार एकदम कोपूंकय जायना आपास खंय धांवन गेल्यार. म्हूण तशी मनां येवच्या पुरो आवसुले. आनी गोपी स्त्री कृष्णाक सांगता ती की इनडायरेक्टली सांगता ती की 3 प्रकारात जन असता ती. एक जनाक आमकां प्रीती करता ती जाल्यार आमकां तांगेले वेळी प्रीती ना. दोनीचे जन अशें आसचें पुरो की आमी तांकां प्रीती करता ती तांणी आमकां प्रीती करता ती. आनी तिनूय जन अशें आसचें पुरो की आमी तांकां प्रीती करता ती जाल्यार तांणी आमकां प्रीती करना ती. गोपी स्त्री कृष्णा निमगिता खंय. तूं ह्या तिनूय कॅटेगरीच वे देवा की आमी तुका प्रीती करता ती तूं आमकां प्रीती करना वे म्हूण अशें निमगितात खंय. जाल्यार कृष्ण हें भागवतमाचें पॅसेजांतू अशी सांगता की कोणाला एक ದುಡ್ಡು ना म्हणलें ती ऐश्वर्य ना दुर्बळ असतो आणि तागेल्या कसं की ऐश्वर्य आयलें खुशी जाली ताका ಸ್ವಲ್ಪ काळान आपास पुरो गेल्लें तेन्ना ते ದುಡ್ಡು जावं का ऐश्वर्य जावं का म्हणून ते कळकळी इंटेन्सिटी आसा पळय त्या मनांत ते आनीकय वाडून येता म्हणून सांगता. म्हळ्यार आमी दृश्टांत असो पळयता की कोणी एक दुर्बळ पुअर पर्सन आसा केन्नाय ताणें चड ದುಡ್ಡು चड ऐश्वर्य पळय न्ही ताका मनांत तशें पुरतो म्हळ्यार तो सेटल जाला अशींच जीवन अशींच हांव दुर्बळ आसा म्हणून आनी विंगड कोणी अशें पुरो कोण एकदम धनवान आसा जन्मा दोकून भारी ದುಡ್ಡು आसता केल्यार ऐश्वर्य आसा तांकांय दुडवा खातीर तांगे टेकन इट फॉर ग्रांटेड ದುಡ್ಡು आसची ना तांगेले खातीर कांय होड ना जाल्यार कोणी एक दुर्बळ मनशाक ದುಡ್ಡು आयलो आनी आपास ಸ್ವಲ್ಪ वेळान गेले न्ही तेन्ना ताका त्या मनांत भारी एक दुःख चड जाता सुर्य विंगड 2 कॅटेगरी किना म्हळ्यार आमी एक मॅच पळयत क्रिकेट मॅचांत एक मॅच चलता आसल्यार एक टीम इजिली विन जाता आनी एक टीम डिफीट जाता आसा तेन्ना त्या मॅचांत कोणाक चड इंट्रस्ट आसना म्हळ्यार विन जातल्या जनांक दिसता की अरे कसं ना इजिली विन जाता आसा ती म्हूण आनी डिफीट जावच्या सायडा टिमा जनांक दिसता म्हळ्यार तांगेले फॅन्साक दिसता आतां कांय विन जावचें कांय सादिना तांकांय चड इंट्रस्ट आसना म्हळ्यार तांणी इतली इन्वॉल्ड आसना ती दोनूय सायडांत जाल्यार पक्कन ते डिफीट जावच्या टिमान एक प्लेयरान येवन एकदम लायक खेळचें सुरू केलें आनी अशें दिसलें आतां अरे आतां डिफीट जावचें की ना आतां विन जावचे चान्स आसा आनी लास्ट मिनिटार तो लायक खेळटलो प्लेयर आपास आउट जालो तेन्ना ते पळयतले जन आसत पळय तांगेले इमोशन्स एकदम हें जाता ती अरे अशें जालें तशें जालें मॅचांत इंट्रस्ट एकदम वाडून येता आतां कशें जालें अरे तो कसो आउट जालो इतलो लायक खेळटा आशिल्लो विन जावचे चान्स आशिल्लें अशी पुरा जाता तशींच कृष्ण गोपी स्त्रियांक अशें सांगता की हांव तुमगेलो रेसिप्रोकेट करता तुमकां दर्शन दिना तुमगेली भक्ती स्विकार करना म्हूण न्हय जाल्यार हांव अशी एक प्रकारारी परिस्थिती निर्माण करता खंयच्यान तुमगेली भक्ती म्हगेले खातीर आनीकय वाडून येतली म्हूण
सो प्रल्हाद महाराजू गोपिकाश्री हांणी भारी व्हड भक्त देवाले आणि सगळे प्रल्हाद महाराजाला पळयल्यार सगळे जग तागेले अगेन्स्ट जालेलें इतले की तागेले गुरू नारद मुनी कोण ताका गाईड दिलें तांणी कांय ह्या परिस्थितीन तांकां कांय करूं जायनी जाल्यार तसल परिस्थितीन तूं ते देवान दाखोवन दिल्लें की तो भक्त म्हळ्यार तागेली भक्ती अशी दृढ आसा की असल परिस्थितींतूय केन्ना कोणीय तागेलो ओट्टू ना ती आणि ताका इतली बाद दितात की ताका मारू पळयता आसता ती आणि ताण कसले वायट काम करनी चांग आशिल्लो तो ताचे निमित्त प्रल्हाद महाराजाल भक्ती आनीक विशेष रुपारी ताची कीर्तन जाता तागे कीर्ती वाडोवन आयली आणि आमी पळयता प्रल्हादाल काणी कितले जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेलिब्रेट करतात आमी पुरा जन आयकून सो देवान ती परिस्थिती ते कश्टांत अशी केल्लें की प्रल्हाद महाराजान एकलो आसून वय ताजेन तागेली भक्ती आनीक वाडून आयली आणि त्या प्रकारान आमी पळय त्या परिस्थितींत गोपिका स्त्री असो प्रल्हाद महाराज असो तांगेली भक्ती भितर वयल्यान आनीकय दृढ जाल्ली आणि तांगेली भक्ती कीर्ती हे जगत्यान तूं पुरा कडेन वाडून आयली म्हूण सांगयत सो आतां आमी पळयत भक्ती निमित्त कश्ट आयले म्हूण सांगची न्हय जाल्यार तांगेली कश्टान तूं भक्ती वाडोवन गेली आणि तूं डिफरन्स आसा व्यत्यास आसा एक न्हय तें भक्ती निमित्त कश्ट आयले न्हय तांकां कश्टान तूं तांगेली भक्ती वाडली कसले की तांगेली भक्ती आनीकय दृढ जाल्ली म्हूण आमी पळयता सो एक आमी पळयता की एक कश्ट येताना आमकां देवान ते कसं कश्ट दिवचे कसं एक परिस्थिती निर्माण जाता खंयच्या निमित्त व्यक्ती निमित्त खंयचे आसो ते आमकां कश्ट दिवच्या खातीर न्हय देवान ते दिवचे भागवतम आमकां दाखोवन दिता आमगेली भक्ती आनीक वाडूंक ह्या ताचे खातीर त्या दृश्टिकोन आमी पळयता प्रभुपाद स्वाम्याक तांगेल गुरून सांगिल्लें की इंग्लीश लँग्वेजान तूं पाश्चात्य देशा वचून तुमी प्रचार करूं म्हणून प्रभुपाद स्वामी सुरेख गृहस्थ आशिल्लीं ती 1922 देखून 1965 येतानी कितकी सगळे इंग्लिशा प्रचार करूं सुरू केल्लें जाल्यार कसं एक प्रकार तांकां भारतांत तें एक तांकां एक सक्सेस मेळ्ळी म्हूण सांगयता खंयच्या प्रकारार तांकां जावंक आशिल्लें आणि तांकां तांगेलें म्हणटात पळय खंय तांकां एक म्हळ्यार त्या टायमार समयार भारतांतूय म्हळ्यार एक पुण्य काम धर्म काम तशी प्रकार जाता आशिल्ली जाल्यार कोणी आध्यात्मिक दृश्टीन भक्तीन तूं मुखार सुन वचूं म्हूण कोणाक तें रुची नाशिल्लें तेन्ना तेन्ना कसं करचें जाल्यार तांगेली गुरू लागली म्हूण तांणी 70 इयर्स जाली तांणी अमेरिका चमकलीं ती अमेरिका वतान तांकां तें सी सिकनेस जाल्लें 2 हार्ट अटॅक आयिल्ले वताना कशी पुणी तांणी वचून मागीर खंय बटलर पेन्सिल्वेनिया थंय पावलीं ती थंय कोणी चड इंट्रस्ट घेयनी ती न्यूयॉर्का एक कडेन येवन राबलीं ती थंय तांगेलो पुरा सामान चोरी जाल्लो थंय देखून ताका आपास वेगळे कडेन न्यूयॉर्कान तूं लोअर ईस्ट सायडा वचून राबलीं थंय तांणी थंय गेल्यार वय तांगेलो ओटू एक व्यक्ती आशिल्लो यंग चेल्लो तांणी लेखिल्लें की हाका पुणी हांव भक्त करूं येता म्हणून जाल्यार ताका ड्रग घेवचे अभ्यास आशिल्लो आनी रात्री ताका एक पण ड्रग मेळना तेन्ना ते कोपान ताका म्हळ्यार कसं की एक जाता तांकां ड्रग एडिक्ट्सांक ड्रग मेळना तरी कसं की तांकां ते सहन करचें जायना तांणी प्रभुपाद स्वाम्याक अटॅक केल्लें मारूं आयलीं तांणी रात्री मध्यरात्री प्रभुपाद स्वाम्याक ते थंडी गांवांत तूं न्यूयॉर्कांत तूं ह्या एजारी ते रुमा देखून धांवन येवन तांणी रोडार आयलीं ती आनी कोण तांणी लेखील हेल्प करतलो तोच तांकां मारूं आयलो प्रभुपाद स्वामी हें पुरो जावंक आशिल्लें इंडिया आसतना तांकां संन्यास मेळ न्हू रिस्पेक्टेड आशिल्लीं तांणी एक साधू वृंदावना राबता आशिल्लीं इंडियाचे प्रायम मिनिस्टराक प्रेसिडेंटा पुरा जण मेळ्ळीं ती चांग रुपार तांणी जीवन करूं येता आशिल्लीं तांगेल्या अंगाची रिस्पेक्टफूल जावन आनी थंय वचून रात्री कशें जालें प्रभुपाद स्वामी होमलेस हिप्पीजा म्हणके न्यूयॉर्का रात्रीचे घर नातील तांणी भोंवलीं ती आतां अशी सांगेत की तांणी कशें की तांगेले गुरू आज्ञा पालन करच्या खातीर भक्तींत मुखारसून वच्या खातीर तांणी प्रयास केले निमित्त तांकां कश्ट आयले ना आनी अशी लेखयत की तांगे गुरू आज्ञा पुरो तितलें सिरियसली घेवका म्हूण नाशिल्लें वृंदावनांत राबून चांग रुपार हरे कृष्णा जप करूं येता आशिल्लो अशी पुरा न्यूयॉर्कांत तांणी ह्या प्रायर वच्ची कसं अगत्य आशिल्लें ना ते कश्ट कृष्णान तांकां दिल्लें कसलें की कृष्णा तांगेल थ्रू तांकां कृष्णाल बिगर प्लॅन व्हड प्लॅन आमकां जगत्या दाखोवन दिवंक आशिल्लें की कशी प्रभुपाद स्वाम्यान त्या एजारी सिंगल हँडंडली एकल्यानची थाउजंड्स ऑफ जनाक इन्स्पायर केल्लें आनी हे भक्ती प्रचार सगळ्यांची सगळ्यां जगत्या केल्लें की आज हजारो कटल्यान सेंटर्स पुरा कडेन तांणी 70 बुक्स बरें तांतूंत भागवतम तांगेलें मेन काव्य
मोस्ट इम्पॉर्टंट गिफ्ट म्हणून येताना दिलेलें. प्रभुपाद स्वामी सगळो दिवसू पुरा जना भक्ती विशय सांगता आशिल्लीं आनी कोण तांकां मेळूं येनी तांगेल खातीर तांणी रात्री बसून बुक बरयता आशिल्लीं ती. सो कोण येता ती तांकां मेळटा आशिल्लीं आनी कोण तांकां मेळूं येनी ती तांगेल खातीर तांणी रात्री बसून बुक बरयता आशिल्लीं. सो एक प्रकारारी खंयच्याय प्रकारारी तांणी आमी पळयत हे कश्ट येयलें पॉयंटलेस न्हय. कशें की तांकां कश्ट येयलें ताजेन देवान तांगेली भक्ती आनीकय वाडोवन दाखयली आनी एक पळयत की कश्ट येता वता आसतलें जाल्यार ती भक्ती विल स्टे फॉर एवर. त्या प्रभुपाद स्वाम्यान आमकां दाखयलें की डिस्ट्रेसीस विल कम एंड गो बट डिवोशन विल स्टे फॉर एवर. त्या प्रकार दाखयलें आनी भागवतम आमकां तें विजन दिता, दृश्टी दिता आमकां. खंयच्यान आमी पळयत की कसले कश्ट आयल्यार आमगेली तांतू भक्ती कशी वाडोयत त्या प्रकारान आमी मनावर येत आनी हे भागवत बुक्क आनी तांतू आशिल्ली पुरा भागवत व्यक्ती दोग जन आमकां दाखोवन दितात. सो आमी केन्ना आमगेल्या जिवनांत भक्ती प्रॅक्टीस करता ती ताजें आचरण करता ती तेन्ना आमकां कळटा की हे जगत्याचे नेचराची प्रकृती अशी आसा की आमी कितले सिन्सियर केअरफूल आसल्यार कोणी ना जे कोणी इवन भक्त समाजांतूय कोणी ना जे कोणी आमगेलो हॅपी आसना ती खुशेर आसना ती कोणी कंप्लेन करतली आनी आमकां मन आयुच्या पुरा पास ह्या पुरा भक्तींत आयला हांव कशें की एक प्रयास करचे ट्राय करता आसा कसले करता म्हाका कोणी अप्रिशिएट करना ती और अशी दिसच्या पुरा अशी कोर न्हय कोणी आमकां कश्ट दिता ती कसले की आमगेली परिस्थितीन थंय आमगेले कशें की एक सान कशें की पुरा जगता आसता भक्तींत आसो भक्तींत ना आसो भक्त समाजांतूय अशी कोणी उलयतले आसच्या पुरो ती जाल्यार आमकां दिसच्या पुरो हें कसले पुरा करता बा ना अशी न्हय. असल समयार आमकां भागवतम दाखोवन दिता की आमी मना वरका केन्नाय की आमी भक्ती केल्ले ताजे निमित्त आमकां हें कश्ट जाल्लें कॉम्प्लिकेटेड जाल्लें म्हूण लेखचे नज जाल्यार कशें की एक कॉम्प्लिकेशन आसो और कशें की कश्ट आसा पुरो ताजेन आमगेली भक्ती इन्क्रीज जातलें त्या मना वरका. सो डिस्करेज जावचे बदला आमी हें पळोव येता की कशें की एक ते परिस्थिती आयला हें सिंपली द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्डाचें जगत ती अशी आसा कसले ना जे कसले कश्ट येतलें आसा जाल्यार आमी डिटर्मिंड जावन म्हळ्यार दृढ जावन नम्र भावनारी आमी दृढ जावन आमी आसता ती भक्तींतू तेन्ना कसले कश्ट आयल्यार ताणें आमकां मुखार सून वतलें आनी स्वल्प काळान कश्ट वतलें खंयचे कश्ट फॉर एवर राबना. भागवतमान आमकां दाखयलेलें आसा की परीक्षित महाराजान लास्टार ताका कशी देवान ताका रक्षण केलें म्हूण आमी एक पण लेक्चर पुरोवते आतां खंयचे एक एडव्हेंचर पिक्चर आसा म्हूण लेखया ती तांतू अशी कळटा की एक 7 दिवस भितर की ते हिरोन त्या पिक्चरान तुका कशें की सोदून हाडका आनी ते सोदून हाडल्यार तागेलें ताका तो सक्सेसफूल जातलो आनी ताका कांय जायना म्हूण. सो नॉर्मली आमी पिक्चर पळयतना अशी लेखतालीं की ते एंडान तूं कसले कश्ट आयल्यार तो सोदून काडटलो ते ट्रेजर म्हूण फकने सगळे पिक्चर जाता लास्टार तो हिरो मरता तेन्ना आमकां दिसचे पुरो अरे हें कशें ना बा हें एडव्हेंचर कशें लास्टार हिरो मेल्लो म्हणून. आतां भागवतमांत आमी पळोव येता भागवतम सूर जाता परीक्षित महाराजा श्राप मेळ्ळो आनी एंडार परीक्षित महाराजा मृत्यू जाता तेन्ना आमी लेखचे पुरो अरे हें कशें जालें बा भागवतमांत म्हणून जाल्यार आमकां भागवतम दाखोवन दिता की हे 7 दिवस भितर भागवतम आयकून परीक्षित महाराजान तागेली चेतना तागेलें आध्यात्मीक बल वाडोवन तो शाश्वत जावन ताणें एक जीवन स्वीकार केलें हें देह सोन म्हणून. तक्षकान चापची पशी तागेले चाबून तागेलें देह भस्म जावची पशी फुडेंची परीक्षित महाराजान कृष्णाक देवालयात तो पावला म्हूण सांगयता. सो अल्टिमेटली आमगे लायफान सक्सेस आमकां दिसचे पुरो देवान रक्षण केलें कशी प्रल्हाद महाराजाक देवान नरसिंह अवतार घेवन रक्षण केलें गजेंद्राक देवान येवन रक्षण केलें. सो एक पण तांकां कशी दिसचे पुरो गोपी स्त्री आवटू कृष्णान तांकां पुरा जना दर्शन दिलें. सो एक पण आमकां कळटलें भागवतमांतू की कशे कश्टान तूं देव येवन रक्षण करता आमकां कळची तशी जाल्यार परीक्षित महाराजान तशी आसा की देव विंगड विंगड रूपार रक्षण करता म्हूण देव दाखयता. सो भागवतमाची शक्ती अशी म्हळ्यार आमकां त्या कश्टा दुखून खंडीत निवारण करता म्हूण. सो त्या एक प्रकारार भागवतम कंक्लूड करता की तदरसामृत तृप्तस्य ज्ञान यत्र स्याद रती क्वचित म्हणून
की कोणाक हे भागवतमाचे रुची लागता, सॅटिस्फॅक्शन येता, नॅक्टेरियन मेलोज म्हळ्यार म्हणटात पळय रसामृत भागवताचे कोण हें ग्रहण करता, तृप्तस्य कोण हाचे हें फिलॉसॉफी हें सिद्धांत समजून घेवन म्हळ्यार मन आवरून सॅटिस्फॅक्शन पावता एक जिवनांतू ताका विंगड खंयच्याय विशयांतू मागीर तशें कसं कसं नाही होड दिसना म्हूण कळटा. भागवतम आमकां सांगता की कृष्णाल प्रीती आमगेल खातीर आसा आनी कृष्णाल प्रितीन आमी कशी आमगे एक जिवनांतू मुखारसून वचचे खातीर एक शक्ती मेळटा आनी केन्ना कशी शुकमुनीन या परीक्षित महाराजाक सांगून आनी तांगेल थ्रू आमकां हें गिफ्ट मेळ्ळेलें आसा भागवतमांतू कितलीकी सगळे भक्तीचे होडोड आचार्य आनी ह्या भागवतमा वयरी सगळे आमगेले इतिहासान पळयल्यार भागवतमा वयर तांणी तात्पर्य बरयलेलें आसा कितलीकी जणांना. सो ह्या भागवतम आमी हें फिलॉसॉफी आतां आमी आयकलेली केन्ना आमी एक्सेप्ट करता ती आमगेल खातीराची आनी विंगड जना उठ शेअर करता ती आनी हें मेसेज आमी ताचें आचरण करून आमगेलें जीवन त्या प्रकारार करूं वतात पळय तेन्ना खंडिताची खंयचे कश्ट आयल्यार आमकां कश्ट सी दिसना आमगेली भक्ती तांतू मुखारसून पळयता आनी केन्ना आमकां इतर जन वय पळयतालीं ती की हांगेल एक स्वभाव भारी एक चांग जाला म्हळ्यार एक कसं की एक स्पेशल आसा तांणी तेन्ना आमी कळयतात की विंगड जनय आमकां पळोवन कृष्णाल भक्ती खातीर आकर्शीत जावचे पुरो. सो आमी एक समरायज करता जाल्यार आमी अशें सांगीत की तुमगेले कसं हे सेशनाचे आतां हांव समरी करता तुमगेले कसं आसता तुमी चॅट बॉक्सार फीडबॅक घाल येता उलयता हांव एक 5 मिनिटां खातीर समरायज करता की भागवतमाचे आतां आमी पळयता की खंयचे एक कश्ट आयल्यार ते कशी भक्तींत कन्वर्ट करूं येता म्हूण हें एक आमी पळोवं येता आनी कश्ट म्हळ्यार हें जगत्यांत आसचीची जाल्यार आमी पळयलें कश्ट म्हळ्यार हें जगत म्हळ्यार हॉस्पिटलां म्हणकेची आनी हॉस्पिटलांत कशी पेन किलर दिता ती मेन रोगा खातीर डिसीज दिता ताकाची मात आमी पेन किलराक घेवन हें क्युरेटीव मेडिसीन अवॉयड करूं नज तशींच हें जगत्यांत अभिवृद्धी आनी पुराय रुपार संवसारांत कशें सूख जावका और कशें आमी प्रोग्रेस करता लायफांत कशें आमकां जावका जाल्यार ते खंडीत करीत जाल्यार एक बॅलन्स आसूं एक वस्तून आमकां सूख मेळटलें आध्यात्मीक विशयांत आमी रुची घेयनातल्यार त्या पेन किलर मात घेतल्या म्हणके जाता मेन मेडिसीन घेयनातल्या म्हणके जाता आनी आमी पळयलें की मस्त सकळ विशयान कश्ट जाता जाल्यार एक व्हड विशय खंयच्यान आमकां दुख्ख जाता म्हळ्यार आमी विंगडच्यान आमगेल्या किना खुशेर आसत पळयतात पळय तें एक दुख्खा कारण जाता ताकाची आमी एक ड्रिस्सेस कशें कश्टाक आमी पळयता की भागवतमांत मेसेज म्हळ्यार पॉझिटिव्ह आसा हें दुख्ख दुख्खस म्हूण भागवतमान सांगची न्ही भागवतमांतू आमकां ज्ञानान कळटा की हें भवरोग आसा ताची डायग्नोसीस करून रायट मेडिसीन घेवचें भव औषध हें भागवतमाची म्हूण सो केन्ना आमी एक्सेप्ट करता ती एक्नॉलेज करता ती की कश्ट आसा ह्या संवसारांत मात मुखारसून ते क्यूर आमी घेवका एक्सेप्ट करता ताचे खातीर भव औषध तें आमी स्विकार करता तेन्ना आमी जिवनांत आनीकय मुखारसून वचचें म्हणून 3 प्रकाराचे आमी कश्ट पळयलें एक म्हणटा सान कश्ट आयल्यार सान चुकून पळय व्हड कश्ट येता परीक्षीत महाराजाल दृश्टांत पळयलें आमी आनी कशी भागवतम आमकां देवाल वयरी परीक्षीत महाराजाल दृश्टांत तूं आमकां दाखयता की कशी सान चुक्के काय व्हड कश्ट आयल्यार कशी कृष्णाल वयर फोकस करून कृतज्ञ जावन वी लिव विथ पेन बट नॉट इन पेन ते कशी परीक्षीत महाराजान दाखयलें सेकंड पॉयंट आमी पळयलें की विंगड कोणी जनाल निमित्त आमकां भारी कश्ट जावचे पुरो ताचे खातीर आमी गजेंद्राल एग्जाम्पल पळयलें की खंयकी दोकून तो सिसोडी क्रोकोडायल येवन ताणें पांय चाबून धरलें सुरे ताका परीक्षीत गजेंद्राक ताणें प्रार्थना केली देवा की म्हाका हें सिसोडी दोकून रक्षण करी म्हणून देव आयलो जाल्यार रक्षण करता प्रार्थना करता करता तो देवाल इतली कळकळीन प्रार्थना करता ताका मन आवडटा की हें कसं कश्ट आयलां पळय सिसोडीन चाबून तें कश्ट कांय कश्ट न्ही देवाक हांव विसरून पडलोलो अविद्यांत आशिल्लो तें सिसोडी क्रोकोडायला किना चड कश्ट तें व्हड आनी तो देवाल्या प्रार्थना करता म्हणून सो ताजेन आमी पळयता की आमगेल जिवनांतूय कोणी अशी व्यक्ती और कसं एक परिस्थिती येवच्या पुरो एक म्हणटा कोणाल्या निमित्तान बाद जाता जाल्यार आमकां तांगेल विशय लेखून आमी तें आमगेल कसं म्हणटात पळय आमगेल स्वताच प्रोग्रेस स्टॉप करचें नज तांगेल कॉन्शियसनेस पळय आमगेल मोनोपोलायज करून त्या व्यक्ती विशय कोण आमकां बाद दिसता ताजे विशय लेखून तांतू आमी एका जाग्यार राबूं नज मात त्या परिस्थितीन तुवें गजेंद्रान दाखयलें की कशी आमी मुखारसून वचेत म्हणून ह्या जगत्यांतू
जन एकल्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर यूज करता ती आनी मागीर कसं पुणी कश्ट जाता जाल्यार आमी एक भागवत आमकां दृश्टिकोन दाखयता की आमगेल जिवनांत कोण आसा ते आमगेले भक्तींत मुखार सून वचच्या खातीर देवान तांकां आमगेल्या जिवनांत हाडका. कोणी आमकां कोऑपरेट करून मुखार घेवन वचचे पडो ती, कोणी आमकां बाद दिवन मागशीन तुलान लोकून मुखार सुचे पडो ती. जाल्यार दोन्ही प्रकारांनी ते जनाल निमित्त आमकां भक्तींत मुखार सून वचेत म्हूण ते भागवतम दाखयता म्हूण आमी पळयता. सो आनी तिनीच आमी पळयलें की कसं की एक रायट थिंग केल्लें परीक्षित आनी प्रल्हाद महाराजान जाल्यारय ताका कश्ट आयलें. मात आमी ते मना वेल्लें की भक्ती निमित्त कश्ट येयले न्हय, निजावन देवान ते कश्ट दिल्ले म्हळ्यार तागेली आनीकय भक्ती वाडून येवच्या खातीर म्हूण. कशी कृष्णान गोपीक दाखयलें की केन्ना एक कश्ट येवन वता और कसं की कश्ट येता ते देव अशी एक प्रकारान ते परिस्थिती क्रिएट करता की कोणाले पక్కనే आमी ते एग्जांपल घेतलें की दुड्ड नासल्यार ताका कांय कसं मना वचच ना और मस्त दुड्ड आसल्यार कांय मना वचच ना. जाल्यार कोणाले दुड्ड ऐश्वर्य ना तागेले खातीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ येवन ते गेल्यार ते ताका आनीकय ते जावका म्हूण. तशींच देव एक पंत भक्ती दिता आनी कश्ट दिता जाल्यार ते नासता म्हळ्यार देव ते आमगेली भक्ती आनीकय वाडून येवच्या खातीर त्या इमोशनल इंटेन्सिटी म्हणटात पण आमगेले आनीकय वाडून येवच्या खातीर देव तशी करता म्हूण ते भागवतम आमकां दाखोवन दिता. सो भक्तीचे कोर एस्पेक्ट म्हळ्यार ते व्हड भागवतमांत विशय म्हळ्यार कश्ट येता आनी कश्टांतूय आमगेली भक्ती वाडून येता. कशी प्रभुपाद स्वामाले एग्जांपल आमी पळयलें की न्यूयॉर्कांतू ते तांकां ते व्यक्तीन अटॅक केलें रात्री मध्यरात्री आनी तांकां खंय धांवन वचका पडलें ते रूम सोडून. अशी दिसच्या पुरो की ताजे निमित्त भक्तीन ताणें गुरूल आज्ञा फॉलो करून तांकां कश्ट येयले ना. जाल्यार कृष्णान तांगेली एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्हळ्यार तांगेली एक ती आमी मना व्हरनातील तसले तांगेली ती एक भक्ती दाखोवन दिल्ली आनी प्रभुपाद स्वाम्यान सगळे एक लेगसी ऑफ भक्ती म्हणल्यार पळय सगळे जगत त्याचे उद्धार केल्लें म्हूण ते देवान दाखोवन दिलेलें आसा. सो कोणी खंयच्या निमित्त कश्ट येवच्या पुरो कोणा व्यक्तित्वान कोणा व्यक्ती निमित्त तसने कोणाले खंयच्याय जिवनांत मस्त मस्त जन आसतात आमगेले कोणाले खंयचे रोल आसच्या पुरो जाल्यार खंयच्याय परिस्थितीन तूं आमी देवाल मना व्हरून देवा ह्या परिस्थितीन तूं तुका कशी सेव करचें म्हूण पळयल्यार आमी खंडीत मुखार वचेत. एक पंता कश्टान तूं देव रक्षण वय करचें पडलें कशी गजेंद्र केल्या म्हणके एक पंता कश्टान तूं देव रक्षण करतलो. परीक्षित महाराजा रक्षण केल्या म्हणके प्रल्हाद महाराजाक विंगड रुपार केलें, परीक्षित महाराजाला रक्षण विंगड रुपार केलें देवान. सो कश्ट म्हणटात पळय फॉर एवर खंयचे शाश्वत जावन खंयचे कश्ट आसना जाल्यार शाश्वत जावन भक्ती आसता म्हूण. आनी केन्ना आमी खंयच्याय प्रकाराचे कश्ट आमगे जिवनांत येताना ते भक्तीन मुखार सून वचच्या खातीर म्हूण ते भागवतमाची ते एक ते तत्व आमकां कळल्यार तेन्ना आमी खंडीत भक्तीन तूं भारी भक्तीची गोड एक येतली आमकांय न्ही आमगे परिवारा आमगे समाजान तूं आमकां पुराजनाक भक्तीचे विशय सांगशीत असेल मन येवच्या पुरो आनी ते भागवतमा सांगिल्ले ते तत्वां म्हणके आमी जीवन करचे प्रयास केल्यार आमगेलें जीवन न्ही पुराजनाल जीवन चांग जाता म्हूण. सो आमी हे एक सांग रुपार एक भागवतमाचे विशय आमी पुराजनान एक सत्संग केलेलो आसा. देवाला इतलें प्रार्थना करचें की देवा आमी पुराजनान आमगेले खंयचे एक सान प्रयासारी भगवत गीता भागवतम हाचेर रुची आमगेले वाडोवन येवं ताची तत्व आमकां मना वच तशी येवं आनी एक्चुअली आमी एक पंता आयकुच्या पुरो हें भगवत गीता भागवतम हांव कसं एक देवाल विशय म्हणून जाल्यार अशी लेखता की हें प्रॅक्टिकली कसं न्हय म्हूण ना जाल्यार आमी पळयत भगवत गीता भागवतमा किना चड ताजे किना व्हड प्रॅक्टिकल कसं न्हय लायफान ना. हाची तत्व केन्ना कळटा आमकां जिवनांत खंयच्याय परिस्थितीन तूं एक चांग रुपार कशें अशें म्हूण तें कळटा हाची किना प्रॅक्टिकल नॉलेज रियली कसं न्हय ना हें कळटा. सो हें मना वच तशी देवा आमकां पुराजनाक देवा तुगेले आशिर्वाद दिवं आमकां रुची वाडोवन येवं भागवतमान तूं म्हणून प्रार्थना करून आंगार आपयता कसं न्हय उलयलेल्यान तूं चूक आसल्यार तुमी पुराजनान क्षमापण करून दिवका. तुमकां कसं न्हय टॉपिका रिलेटेड शेअर करता जाल्यार ह्या फॉरमान तूं आतां अनम्यूट करता ती तुमी टायप चॅट बॉक्सार घाली येता तुमी अनम्यूट करून तुमगेले कसं न्हय शेअर करता जाल्यार तुमी शेअर करूं येता. पुराजनाक नमस्कार धन्यवाद की तुमी ह्या सेशनांत आयली. हरे कृष्णा. 2 मिनिट 5 मिनिट सेशन ओपन आसा. कोणाक कसं चॅट बॉक्सान तुमगेले कॉमेंट्स घालका और अनम्यूट करून शेअर करता जाल्यार खंडित करूं येता.
हरे कृष्ण. आता येवची महिन्यान तो पुरा चांग पुरा परब येवचे आसा. दसरा हे पुरा दामोदर मास पुरा येता आसात मुखार वयनू. तो आता आमी नेक्स्ट टाइम दोकून हे दसरा दोकून दीपावली ते 4 संडेज हे तुम्ही ऐकून अशें पुरो नाम रामायण म्हणून प्रख्यात असते. तुम्ही मस्जिदान तुम्ही ते सुबलक्ष्मीलेचे तीन सांगिल ते भजन ऐकून अशें पुरो. ते नाम रामायणा वयरी नेक्स्ट 4 सेशन्स करूया दसरा दोकून दीपावली ते 4 संडेज. सो हांव तुम्ही पुरा जनान जॉइन करूं ताजे खातीर. कॉमेंट्स पळयता आसा. धन्यवाद पुरा जनाक. हरे कृष्ण. सो कोणाक कसने कॉमेंट कोणाक कसने शेअर करचें नासल्यार आमी सेशन कंक्लूड करूं वचयता. आमी सेशन कंक्लूड करचे पयलीं आपास कळकळीन प्रार्थना करूया आणि 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया आणि देवाले आपास हे मागून घेवया. हे भागवतमान तू कितले सगळे चांग विषय देवेल आसा ताजे खातीर आमगे रुची वाडून देवान आमकां पुरा नमुने कश्टान रक्षण करता आणि कश्टान ते आसतानाय देवा तुका उडगास करून आमगे भक्ती वाडून येवची तशी करता. सेशन कंक्लूड करूया जाल्यार 3 पंत्रा महामंत्र म्हणून आणि नेक्स्ट संडे आमी मागीर नाम रामायणा खातीर ಒಟ್ಟು ಮೇಲಿಯ ಆಪಾಸ್. धन्यवाद पुरा जनाक चांग रुपारी पुरा कॉमेंट्स येता आसा ती पुरा जनाक हे सेशन जॉइन केले खातीर धन्यवाद. आता कळकळीन आमी 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आमी जप करून हे सेशन कंक्लूड करूं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पुराजन तुम्ही सत्संगा भाग घेतले तुम पुराजना दंडवत प्रणाम करता. धन्यवाद या सेशन अटेंड केलेले खातीर आणि सांग किंचित रुपार सेव केले खातीर भाग दिले खातीर. हरे कृष्णा. नेक्स्ट संडे मेळ्या नाम रामायण सिरीजा खातीर. हरे कृष्णा. धन्यवाद पुराजना. हरे कृष्ण.